सध्या हांव चोर्ला गांवांतल्या आंबेकोल ह्या वाठारान आसा. कळसा हलतरा ह्यो ज्यो दोन नाले आसा त्यांचो उगम कणकुंबी आणि चोर्ला ह्या गांवांत जाता. हलतर नाला जो आसा जो फुडें गोंय वाठारांत खोर्ली न्हंय जाता आनी तिकाच मागीर सांखळी वाळवंटी म्हणटा. त्या न्हंयचो उगम ह्या आंबेकोल वाठारांत जाता. कर्नाटक सरकारान सद्या धरणाचो प्रस्ताव जो आसा तो स्थगीत दवरला आनी त्या बदलाक तेंच्यांनी हांगासर एक बंधारो बांदून ते उदक जे आसा हे कळसा नाल्यान व्हरपाचें थारायलेलें आसा. आनी तेच्या खातीर तेंच्यांनी वेगवेगळे पोल मार्कींग केल्लेले आसा आनी ह्या पोलाचें मार्कींग जी आसा ती सुरवात जी आसा ती आंबेकोल ह्या वाठारांत जाता. हो जो लाकडाचो पोल हांगासर घातलेलो आसा तेचो नंबर 1 आसा आनी अशा प्रकारचे जवळ जवळ तेंच्यांनी 100च्या वयर जे पोल आसा ते कणकुंबी मेरेन घातलेले आसा. ह्या न्हंयच्या वाठारांत तांकां बंधारो बांदपाचो आसा आनी बंधाऱ्याचें उदक जें आसा तें पायप सिस्टमांतल्यान तांकां उत्तर कर्नाटकान व्हरपाचें आसा. हो पुराय वाठार जो आसा तो राखीव जंगल क्षेत्रान येता आनी राखीव जंगल क्षेत्रान जेन्ना कसलें काम करपाचें आसा तें काम करपा खातीर तांकां रितसर परवानगी घेवची गरज आसता. सद्या कर्नाटकान हांगासर हे पोल जे आसा ते मारप सुरू केल्लेले आसा आनी त्या नदरेंतल्यान हें काम जें आसा तें सुरू जाल्लें आसा.